कासावली ग्रामसभेत पंचायतीन बायोडायव्हर्सिटी समिती काढली। सिबेल आल्मेदाक हे समितीची मुखेली म्हण वेचल्या। गावाचे गावपण राखून दवरपाचे नदरेन पंच वांगड्याबरोबर मिळून काम करतली, समितीचे मुखेलीन सांगले। तळ्यावानी ग्रामसभेत कासावली पंचायत मंडळाची नवी बायोडायव्हर्सिटी समिती वेचून हाडली। समितीचे अध्यक्ष आणि वांगड्याक वेचले। आमकां गांवची जैवविविधता साल्वार करून हो गांव फुडले पिळगे खातीर राखून दवरप ही मोख आशिल्ल्याचे सरपंच सावय परेरान सांगले। आमगेली आज फर्स्ट ग्रामसभा आसली हेची म्हणजे रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी कमिटी ती आनी आतां आमी ग्रामसभा घेवन बरे भाशेन स्मूथली ऑपरेट जाला आमगेलें आनी कमिटी काडा विचार कोण जालो आसा आमगेले सिबेल आल्मेदाक। As a chairperson of the BMC, basically I would look into the sustainable development of my village to see that we have a better village, better development for the future generation, to see something that is viable, that we can work together for the 5 years of the coming, and also in hand in glove with the panchayat and the panchayat body. Okay, we will give our best as a chairperson, as a member of my other committee members also. I will take a shareholder and give the best to the village of mine. आज नवी पंचायत जाल्यार आमची फर्स्ट ग्रामसभा बायोडायव्हर्सिटी कमिटी करपाक आनी आमकां खूश भोगता। आख्खो लोक गांवचो लोक ग्रामसभा हाजीर जाल्लो आनी लोकांनी डिसायड केला गांव सांबाळपाक गांव राखपाक आमकां कोण मनीस जाय तो आनी लोकांनी इलेक्ट करून दिल्लो आहा। आमी लोकां बरोबर सदां आसतले, गांवा पासत कितें बरें जाता थंय आनी नॅचरल रिसोर्स कितें आहा तो आमी सांबाळपाक पावतले। आमचे पंचायतीक सदां BMCक सपोर्ट आसतलो आनी दोगांय हाताक हात घालून आमी गांव बरें काम करपाक पावतले। गोवा 365 वास्कोच्यान हिरू महाले।